उत्तर गोंयच्या शेक धनियांकडल्यान हफ्ता वसुली चल्ल्या। गिरी वाठारांत कांय मनीस काळे कोट घालून शेकवाल्यांकडल्यान हफ्तो घेतात। हे आनी कोण न्हय तर खुद्द भाजपाचो आमदार मायकल लोबो उघड करता असो आरोप करीत मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्यान हाचेर दखल घेवन खर कारवाय करपाची गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्या। गोंय दर्यादेगे वयले सगळे वेवसाय भायल्या लोकांच्या हातांत दिवपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला। अशा तरेन शेक धनियांक पिडून हो वेवसाय दिल्लीकारांक दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डचो फुडारी विकास भगतान केला। जे ॲपाचे तू सांगतालो ते ॲप तू बेगिना बेगीन सुरवात कर, जेणे करून सर्वसामान्य टुरिझम बिझनेस करपी मनीस आपले मागण्यो आपले कंप्लेनी तुजे मेरेन पावोवपाक शकतलो। तशेंच 126 शेकां कन्सेंट टू ऑपरेट ना म्हण बंद केलो तो निराळी गजाल, पूण ते बंद करतना सील केले उपरांत तांचे लाखांनी रुपयाचें सामान तातूंत भितर आसा। ताणें सरकारा कडेन कितलीदां मागणी केली, निदान आमचें सामान तरी काडून दियात म्हणून, सामान आमची पाड जातली म्हणून, कारण ते धंदे गोंयकारांले। पण सरकारान अजून पर्यंत तांकां कसलीच दिले ना, आमकां टायम ना म्हणटात ते। सील करपाक तुमकां टायम मेळ्ळो तर तें सामान काडून दिवपाक ना, इतलेंय गोंयकारपणाचें काळीज तुमचे कडेन ना। आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, मातशें तातूंत लक्ष घालचें, निदान तांचें जें सामान आसा तें पाड जावंक दिवं तें काडून तांकां दिवचें। आनी टुरिझम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा, जे बोवाळ शेकवाल्यांनी केला ताचेर तुमी उलयात। हे हप्ते कोण घेतात तांचेर तुमी इन्क्वायरी करात। काळे सूट घालून येवन कोण पयशे मागतालो ताचेर तुमी चवकशी करात। फक्त विधानसभाच्या पटलाचेर तुमी फक्त आश्वासनां दिनाकात, आश्वासनाची पूर्तता बी तुमी करपाची तुमची जापसालदारकी आसा सरकाराची। सरकार आश्वासनां फक्त दिता, म्हणजे एक म्हण आसा, आश्वासनाची उसळटा लाट आयकात आयकात निवडणुकीची गाठ। 2024 निवडणूक आसा ताची ही गाठ फक्त आश्वासनाची। पूण ते शेकांचो हप्तो मागता ते कोण मागताले? सरकारान फायंड आउट करचें, इन्क्वायरी करची। ते सांगतालो मायकल लोबो सरकारान आयात केल्लो आमदार, तो सांगतालो काळे सूट घालून कोण तरी येता म्हणून। ते पळोवपाक चवकशी करपाक जाय तरी काळे सूट घेवन पयशे मागपाक कोण येतात ते। पूण ते प्रोफेशनल आसतले सूट मागपाक दिसता म्हाका सरकारच प्रोफेशनल चलयता।